Jeremias. मिसळ बाकितां. जेडेकियाचें निर्मोण. चॅप्टर 34. जेन्ना बाबिलोनियेचो राजा नेबुकादनेजार आनी ताची सगळी फौज ताचे सोटये खाल आसलोल्या पृथ्वेच्या सगळ्या राजांचो आनी सगळ्या पोरजांचो तेंको घेवन जेरुजाल्याचेर आनी ताचे भोंवतणी आसलोल्या सगळ्या नोगरांचेर झूज कोत्ताले तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, वच आनी जुडासाच्या राजा जेडेकिया कडेन उलय आनी ताका अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव आतां हें शार बाबिलोनेच्या राजाचे स्वाधीन कोत्तां आनी तो तें लासून उडयतलो आनी तूं ताच्या चोपक्यांतलो सुटचोच न्हय. पूण तुका धरतले आनी ताच्या ताब्यांत घालतले. तूं तुज्याच दोळ्यांनी बाबिलोनेच्या राजाक देखतलोय आनी ताचे कडेन खूद उलयतलोय. उपरांत तूं बाबिलोनेक वेतलोय. तरी आसतना तूं जेडेकिया जुडाच्या राजा सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुजे विशीं सर्वेस्पोर सांगता तें आयक. तूं झुजांत मरचो न्हय. तूं शांतीन मरतलोय आनी तुज्या आदल्या राजांक तुज्या पुर्वजांक धूप लासून पुरतालीं तशेंच तुकाय धूप लासतली आनी आमच्या धोनयाचें कोटा. अशें म्हणून तुजे पासत एक विलापाचें गीत गायतलीं. हें म्हजें उतर. उलयता तो सर्वेस्पोर. हीं सगळीं उतरां जेरेमियास प्रवाद्यान जेरुजाल्यांत जुडाच्या राजा जेडेकियाच्या कानार सादयलीं. तेन्नाच बाबिलोनेच्या राजाची फौज जेरुजाल्याचेर आनी जुडाच्या लाकीश आनी आजेका नोगरांचेर आक्रमण कोत्ताली. हीं नोगरां अजून उबीं आसलीं कित्याक तीं कोटांनी घट केल्लीं. सोडयल्लीं गुलामां. जेडेकिया राजान जेरुजाल्यांत आसलोल्या सगळ्या लोकां कडेन ताच्या गुलामांक सुटका परगटून एक कबलात केल्ली. त्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. ही परगटणी अशी आसली. जोन एकल्यान आपल्या हिब्रू गुलामांक दादल्यांक तशें बायलांक सुटका दिवची आनी ह्या फुडें खंयच्याच हेब्रू दादल्यान वो बायलेन आपल्या हेब्रू भावाक वो भयणीक गुलामपणांत दवरची न्हय. ही कबलात मानून घेतलोल्या त्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी सगळ्या लोकान एकल्यान आपल्या गुलामांक दादल्यांक तशें बायलांक सुटका दिवची म्हूण आनी फुडें तांकां गुलामपणांत दवरची न्हय म्हूण कबूल जाल्लीं. पूण मागीर तांणी आपलें मन बदल्लें आनी सुटका दिल्ली त्या गुलामांक दादल्यांक तशें बायलांक परतून हाडलीं आनी नव्यान तांकां गुलामां केलीं. तेन्ना सर्वेस्पोर असो जेरेमियासा कडेन उलयलो. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं काडून हाडलोलीं तेन्ना तांचे कडेन हांवें एक करार केल्लो. तो करार आज असो आसलो. कोणूय हेब्रोवांनी आपणाकूच दुसऱ्या हेब्रो धोनयाक वो धोनिनीक विकलीं जाल्यार 7 वर्सांच्या शेवटाक जोन एकल्या धोनयान वो धोनिनी आपल्या हेब्रू भावाक वो भयणीक मुक्त करूंक जाय. 6 वर्सां तीं तुमच्या गुलामपणांत रावूंक शकतात, पूण त्या उपरांत तांकां मुक्त करून तुमी तांकां सोडूंक जाय. पूण तुमच्या पुर्वजांनी म्हजें आयकूंक ना आनी म्हाका कान दिवंक ना. पूण आयज तुमी तुमचें मन बदल्लें
आनी तुमच्या शेजाऱ्यांक सुटका दिवन म्हाका मानता तें केलें. तुमी म्हज्या हुजरां म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत एक करार केलो. पूण मागीर तुमी नव्यान आदलीच वाट धरली आनी म्हजें नांव बोश्टावन एकल्यान मुक्त करून धाडलोल्या आपल्या गुलामांक, दादल्यांक तशें बायलांक पोत्तीं हाडलीं आनी जबरदस्तेन तांकां नव्यान तुमचीं गुलामां केलीं. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमच्या भावां भयणींक आनी शेजाऱ्यांक सुटका दिना जावन तुमी म्हजें उतर मोडलें. बरें तर हांव म्हजे पालयेन उलयता तो सर्वेस्पोर. तोरवारीक भुकेक आनी पिडेक तुमचे सोरी जाय तशें करूंक हांव मेकलीक दितलों आनी ह्या जगांतल्या सगळ्या राज्यां मुखार शिरशिरो हाडटा तसली वस्त हांव तुमकां कोत्तलों. आनी म्हजो करार मोडलो आनी म्हजे उजीर केल्ल्या कराराचे कायदे पाळूंक नात त्या सगळ्यांक एक पाडूक कशीं लेखतलों. असल्या पाडकाचीं लोक 2 अर्दां कोत्ता आनी तांचे मदल्यान वेता. पाडकाच्या 2 अर्दां मदल्यान गेल्ल्या जुडाच्या आनी जेरुजाल्याच्या फुडाऱ्यांक, इजड्यांक, यादनिकांक आनी देसांतल्या सगळ्या लोकांक हांव तांच्या दुस्मानांचे आदीन आनी तांकां जिवेशी मारूंक सोदतल्यांच्या ताब्यांत कोत्तलों. आनी तांचीं प्रेतां मोलबावेल्या सुकण्यांचें आनी जमनी वेल्या मोनजातींचें खाण जातलीं. आनी जेडेकियाकूय, जुडाच्या राजाक आनी ताच्या फुडाऱ्यांक तांच्या दुस्मानांच्या आनी तांकां जिवेशी मारूंक सोदतल्यांच्या आनी आतांच फाटीं सरलोले बाबिलोनियेचे फौजेच्या हातांत घालतलों. आयकात, हांव हुकूम घालतलों आनी ह्या शाराचेर नव्यान आक्रमण करूंक आनी तें जिखून घेवंक आनी तें लासून उडोवंक हांव तांकां हांगा पोत्तून हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. जुडाच्या नगराचें कोणूच रावना तसलें अरोणें हांव कोत्तलों. देवाचें उतर हें.